मोगाच्या आमची लासून दे काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आमची लासून दे काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जोया सोटा तुया मी प्रीती बोपू जोयो पानकोटा तुया मी माफी करू जेजू मोगाच्या आमची लासून दे काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू मोगाच्या आमची लासून दे काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत मरूंक दिलो. कोण तरी बऱ्या मनशा पासत जीव दिता पूण जेजून आख्या पासत जीव दिलो. कोण बऱ्या इश्टा पासत जीव दिता पूण जेजून वायटा पासत जीव दिलो. ही परब आमी आयज समरमता. तिचे काळजाची परब, तिचे मोगाची परब. जेजू बरो गवळी आनी बरो गवळी आपल्या शेळ्या पासत जीव दिता. बरो गवळी आपणा शेळ्यांचो सांबाळ करता. बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक बरो चोरो दिता. बरो गवळी दुकोल्ल्यांक ऑफर लायता. आनी जेजून आमच्या जोड्यांतल्या सगळें केलें. जेजू म्हणटा शेळ्याक राखता तेन्ना शिंबोऱ्याची एक शेळी सांडली जाल्यार
तो सोदूंक पावता. न्हंय शिड्यो जाका सोदपाची गरज ना, ताका सोडून सांडलेले शिडेक तो सोदूंक पावता. आनी सांडलेली शिडी मेळ्ळे उपरांत तिका खांदार मारून हाडटा. आनी शेजाऱ्या समाऱ्याक आपयता, म्हजी सांडलेली शिडी म्हाका मेळ्ळी, म्हाका पोरबीन दिया. आनी ही समोरमणी करता, मेळ्ळे शिडेची समोरमणी करता. हो जावन आसा देवाचो मोग. हांव बऱ्या पासत येवंक ना, हांव वायटा पासत आयला. बरें आशिल्ल्याक वैजाची गरज ना. जे पिडेंत आहा ताकाच वैजाची गरज आहा. हांव बरें ना ताका सोदूंक आयला, पाक्क्यांक हांव सोदूंक आयला. प्रमाणीक मनशाक हांव सोदूंक येवंक ना, सांडलेल्याक हांव सोदूंक आयला. हें जावन आसा जेजूचें काळीज. सांडलो मनीस परत मेवलो जाल्यार देव खुशाल जाता. म्हणूया 8:29 निरपराधी काळीज. निरपराधी काळीज ताचे Aistaka
सोडवणेचे आत्मेचो सगळ्यांक उक्तो पोरांचो कांबोन आसता उरपावाली सागुणाची लोयकार जातली गोडवे नोनी मेळोत्मे मेळ्ळ्या रोगान नितळ जावचे पातोक आमचे सोडून दिवचे पवित्र काळीज लागीं घालचे परते मोगान उज्यानांत लासोत वेची आमची काळजां जेजू आमकां कुर्बावांटाय काळीज उगडून वामूक दिताय तुका बापा पवित्र आत्म्या होय सासना सासना थोडा खुशी आहा मागणी करपाक मागणी करता. I love you, Jesus. I thank you for giving us your heart. I ask you, Lord Jesus, to make all of our hearts humble and meek and compassionate like yours. I thank you, Jesus, for filling me with your grace to be able to say my yes to you 3 years ago on this very day. I thank you, Jesus, for the abundant blessings you have given to me, my family, and all my dear ones. I pray also for all the consecrated virgins, Lord, in Goa, in India, and all over the world, that we will be ever faithful to you, Lord Jesus, to our yes which we have given to you. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. आजच्या दिसा खातीर आनी वेळा खातीर हांवें तुज्या काळजाची दबाजीक परब आमी करता. तुज्या काळजाक शिमानी मेळना मोगला जेजू. मागता जेजू पर आमचें काळीज तुज्या काळजा सारकें सदांच तुज्या काळजाच्या मोगान आमी लासूं. तुज्या शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना मोगला जेजू. तुवें सांगलां आमकां जी कोण भारान चेपल्यात ती म्हजेशी आहा. तूं समाधान करतलो. आमची काळजां मोना मोगळा जेजू समाधान कर. सगल्यांक आमकां बरी सावत बरी भलायकी दवर म्हूण मागता मोगळा जेजू. तेच भाशेन मोगळा जेजू जायते लोक कश्ट त्या कश्टान तूं तांकां आदार दी. तांकां इलाज दी. तांचें दुयेंस पेस पिडा पयस कर. आनी सगलीं तुज्या मोगान लासूं. तुजी कृपा आनी बोल आमकां फाव कर म्हूण मागता. अर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. वाखाणणी तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. हालेलुया.
abundant blessings that is story that we have. I thank you, Jesus. Bless each and every one present over here today, Lord. Thank you, Jesus, for always loving us and for always being merciful to us. Make our hearts, Lord, like your heart, Lord. मंगळाची जेजू आमी तुका आर्गां खातीर वाचता ह्या पवित्र वेळा खातीर आमी जाणा तूं आमचे मदें आसाय आनी तुका आर्गां खातीर वाचता तूं आमचो मोगाळपण आमची पातकां तूं बक्षिताय म्हूण आमी जाणा ह्या वेळार मंगळाची सो आमी आमच्या पातकांचो भार तुजेर घातलेलो आसा तुजे लागीं मागता आमकां बगूस आनी बरी भलायकी आमकां राख आनी सांबाळ खेरीत भाशेन आर्गां हांव दिन वाचता आमच्या पाद्री माद्री पासत आमचे पासत ती जायती वावुरतात तुजो मोग ती आमच्या काळजांनी घालतात सदांच मंगळाची जेजू तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी बऱ्या मोगान तांकां राख आनी सांबाळ आनी आमकांय कृपा आनी बळ दी आमी आमच्या पाद्री माद्रीक सदांच तेंको दिवंक आनी तांचें उतर आयकूं ह्या सगळ्या देण्या खातीर आमी तुका वखाणटा दिन वाचता आर्गां दिता आमी तुमच्या काळजाचो उद्देश करूया. गायन घेऊया D25 पेज नंबर 61 D25 More
निटवाईच्या काळजा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कोताबीन काळजा आंकवार मोरीच्या विनत करूंची बस तुज्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 दुलोबा जातो आमचें तारण बरव्या आनी निटवाईच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कोताबीन काळजा आंकवार मोरीच्या जातो आमचो सत्कार मुलांच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 पांढरेच्या जातो आमचें तारण बरव्या आनी निटवाईच्या काळजा जेजूच्या कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें दुलोबा काळजा जेजूच्या जातो आमचो मोग 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 कोताबीन काळजा आंकवार मोरीच्या पवित्र काळजा जेजूच्या चुचुरे आमचे कोर खत नासलेल्या काळजा मोरीच्या करून आमचे बस केल्या जेजू मोगाच्या जेजू मोगाच्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोरांवे सोडटा तुयामी प्रीती ओपू सुनिवोत्वान कोरता तुयामी माफी कोरू
आमची लासुली काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्याच मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आत्या आमची लासुली काळजा तुझ्याच मोगाच्या उज्यान तुझ्याच मोगाच्या उज्यान सगळी आम्ही एकठांय जाऊया सगळी आम्ही लागीं सोया पुण्या देवाक पकारूया Damso tagazoya Karonatu Gorop Donia Jivitatu Zoru Donia Amkam Burgyang Varna Koi Tuja Rajan Korun Pavoy Aronatu Gorop Donia Jivitatu Zoru Donia Amkam Burgyang Varna Koi Tuja Rajan Korun Pavoy सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे दोबाजीक परबेच्या ह्या समारंभाक तुमचें जण एकल्याचें इंतेस हांव जेजूच्या काळजाक ह्या वेळार तुमी उबारचें जें कितें तुमकां जाय तुमच्या जिवितान तुमच्या काळजान तुमच्या गोराब्यान तुमच्या सगळ्या गोराब्याच्या एकामेका सवेन जे संबंद आसात त्या पासत आनी हेर सगळी मागणी जी तुमच्या कुटुंबाची आसात जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक ह्या वेळार उबारात दुसरें इंतेस आमी भेटयता देवाक दिन वाचून रोलंड आनी लुसिया फेर्नांडीस आयज देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयतात तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आयज आमचे संदेशकार नॅन्सी आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच आमचे दोतोनीचे एक भुरगे मित्सी लुकस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच ह्या सगळीं जीं कोण आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस मनयतात आयच्या दिसाक जीं कोण आपल्यो सर्जरी करतात हॉस्पिटलांनी आसात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता आल्तो दाबोली आंतरीक सायड निफा गोम्स आनी फामील आसोय दोंगरी वालेरियानो आंतोनियो कार्वालो आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूड तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आयज पवित्र सभा सगळे भोगतीन आनी भावार्थान समोरपता जेजूच्या काळजाची भोगती आमच्या काळार अदीक वाडलोली पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता जेजूचे काळीज कोऱ्यांनीच आमच्या गोराब्याक एक व्हड स्फूर्ती आनी कृपेचे तेवो आयज ह्या संवसारी राटावळींनी बोल्लेल्या समाजांत आमी जियेतना आमचे गोराबे तीर उरतेले जाल्यार जेजूच्या काळजाची भोगती आनी देख आमच्या जिवितांत आपणावूंक एकदम गरजेचें
जेजूचें काळीज मोगान बोरवाशान बोगसोण्यान आनी सोमजिकायेन भरलेलें काळीज. हे गूण आमच्या गोराब्यांत आमी जियेतात तेन्ना आमी सोगलीं आमच्या गोराब्याचें तारण करूंक पावतलीं हांव. तर हे पोरबेच्या मिसांत वांटो घेतना आमचें आनी आमच्या गोराब्याचें जिवीत जेजूच्या काळजा सारकें जावंक आमचे आवडे आनी मागणी बापाक उबारुया. आनी आमकां हे मिसाचो फावत फड मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरां चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भय्यो सदांच कुवामरीक सगळ्या दान भोगतात. तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो.
प्रार्थुया. काकूत सारा बापा आमचे पातकां पासून गायिल्ल्या जे पुताचे काळजाओ देशी मोगाचे उपरमीत देवी तूं आमचेर ओताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्याचे बहुत उदार काळजाची आमचे जिणेन बरी बोती करून आनी मोगान ताका सूर पातकाचे फारीपण दिवन आमकां उदार काळजाची कोर. आमचे सुमियाचे पुताय क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासनाच्या सासनां. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडांक राखतलो, आख्खे हिंडाची सोद कोत्तलो. जोली मोली शिंपडलोल्या शेळयांक सोदतल्या गोवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलो. दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जुंय जुंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. ज्या देशांनी त्यो पावल्यात त्या देशांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलो आनी सगळ्या देशांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा गांवांत हांव तांकां परतून भितर काडटलो. इस्रायलाच्या दोंगराचेर जोरी लागीं आनीक लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलो. बऱ्या हिरवा चोरवांक हांव ताचें पोट बुडटलो. इस्रायलाचे उंचले दोंगर तांकां चोरव दितले. थंय बरो चोरव आसलोले जमनीर त्यो विसव घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर तांकां उत्तम चोरव गावतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडटल्योश्यो कोत्तलो. अशें उलयता तो दोनी सोर्वेस्पोर. सांडलोलेक हांव सोडटलो, दुखोवलेल्याचे गाय बांदतलो आनी ओसोक जाल्ल्या तिका गोठ करतलो. मोटी आनी मजबूत आसा तिकाय हांव राखतलो. हांव तांचो खरो गोवली जातलो. देवाचें उतर हें. बाप कांतार कोत्तले आमी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां तुय म्हाका विसवतून दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओथम्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगातीन दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस गोशगोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जाबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांय
कांयच म्हाका उणें नासला. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, उर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जाबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासला. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलेल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटूच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतलो निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटूच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां थारोन दितलो. इतलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवें आमी खुशाल आसांव. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळयांक वळखतां आनी म्हज्यो त्यो शेळयो म्हाका वळखतात. सर्वेस्पर तुमचे सावे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिज्यांक एक वपार सांगली, तुमचो बोल्लो कोणो एक शिंबर मेंढऱ्यां आसुल्लो मनीस तातूंतलें एक मेंढऱ्यां सांडत जाल्यार ती न्हय रानांत सोडून एक सांडलां तें मेळोसो ताका सोदूंक वेचून नासतना रावत आनी तें मेळ्ळे उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलेलें मेंढरें मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरबीन यात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासल्यार न्हय बऱ्या मनशां पासून संतोश जाता. तेवून अदीक एक वायटो मनीस जिवीत बदली जाल्यार संतोश सर्गार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
तुजो तेवो आहा तुवें तुजें काळीज आसतलें. जेजूचीं उतरां हीं उतरां लागीं तातूंत आपणाची कोत्ता. लागीं तातूंतच्या काळार वेनीस इतालियाक एक गांव आहा. ते गांवचो राजा मोत्ता आनी ही राणी आहा ती बागेंत आतोनी आपयता. मीस शर्मा करपा ताका आपयता आनीक मानून घेता वेता तो. आनीक शर्माव सुरू करता तेन्ना अशें म्हणटा, जंय तुजो तेवो आहा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. घडये तुमी रावतले म्हाका हांव पातशाचेर जायतें ओडपण उलयतलो म्हणून, ताका वयर काडटलो म्हणून. पूण एकूच हांव सांगतां, जंय तेवो आहा तुजें काळीज आहा. हें राजाचें काळीज ताचे घरा लागीं तिजोरी आहा तितून आहा भितर, कित्याक ताचें काळीज थंयसर आहलें सदांकाळ. हें आयकून लोक अजाप जाता भिणान बांद वेतात घरा लागीं वेतात ताच्या ही तिजोरी घोडपाक. आनी तिजो घोडपी खरेंच काळीज आसता. त्या राजाचें काळीज ते तिजोरीन मेळटा, कित्याक ताणें सदांच भाटांचो बेसांचो पयशांचो मोग केलो. तर आयज भिणान बांदू आमी जिच्या काळजाची परब करता. कोणाकूय आमी वाखाणूंक सोदता जाल्यार आमी कितें म्हणटा, तो एक बरो मनीस आहलो, काळजान उदार आहलो, काळीज ताचें मोवाळ आहलें, कोणाकूय पावतालो. हे भाशेन मनशाचें काळीज आमी वाखाणटा. जो जो मनीस बरें केलां संवसारांत आनी बरें करता ताचें काळीज वाडटा वाखाणटा. पोत्तें जाल्यार तो एक इमटो तो कांयच भायर सरना. इतलें आहा भरलेलें भायर सरना. काळजान निबोर तें काळीज मोवाळ जायना. तर आयज भिणान बांदो आमी जेचे काळजाची परब करता आनी जेच्या दुसऱ्या उतरांनी मोगाची परब करता. आमी जाणा पयलें वाचप एजेकियेलाचें आमी आयकलां. जेन्ना एजेकियल म्हणल्या भाशेन बाबिलोनीक पावलो दुसऱ्या लोकां बराबर, आमी जाणा इज्रायल परजा दारूण जाली देवाच्या उतराक, दारूण जाली देवाच्या उतराक. आनी आयकोना म्हणून नाबुकदनजरान झूज करूंक निर्मिलें देवान. एलावड हिम आनी झूज जिखलो आनी जायते जाणांक तोरणे मनशांक बो करून जाणट्यांक सोडले, घेवन बाबिलोनीक गेलो. आनी बाबिलोनीक गेलो तेन्ना एजेकियलूय ताचे बराबर आहलो. आनी एजेकियल एक बाकीत कोत्ता भिणान बान, एक प्रोफेसी कोत्ता. म्हणटा सर्वेस्पोर येतलो, सर्वेस्पोर बरो गूण येतलो. कित्याक म्हणटा, जायते आमचे लिडर आहले सरकाराचे, जायते आमचे ओत्मीक गुरू आहले, लिडर आहले, तांणी लोकांची परवा करूंक ना, परवा करूंक ना. आपणाचें चिंतूंक लागले, म्हजें चिंतताले, म्हज्या फामिलीचें चिंतताले, आमच्या गोंयच्याचें चिंतताले, पूण पोरजेचें सोडून दिलें. आनी पोरजेचें सोडून दितोच भिणान बांदो कितें भोगचें पडलें ताका. हें बाबिलोनीक वचोन थंयसर रावचें पडलें, कोयदी कशें रावचें पडलें. आनी तेन्ना जेजू देव एजेकियेला उद्देशीं उलयता, हांव सर्वेस्पोर देव येतलो, सगल्या शिंपडल्या इज्रायल परजेक एकठांय करतलो, तितल्यानूय ताका बरो चोरो दितलो. हांव ताका सांडचो ना, धांवन वेचो ना, पडून वेचो ना. जेन्ना लांगडे तांकां सोदूंक येतात
हांव तांच्या पासत जीव पासून दितलो. जंय दुखल्ले आहा ताका वखद लायतलो. सगळे एकाच उतरान म्हणटा हांव ताका एकठांय करतलो, हांव राखतलो, हांव सांबाळटलो, हांव चोरो दितलो. एजेकेला उदेशीन देव उलयता बाबिलोनीक भिणान बांदून. आनी हेच आमकां वांजेलान दिश्टी पडटा. सुरेशपूर बरो गवडी हें आमकां वांजेलान दिश्टी पडटा. 15 वेसबराक लुकासाच्या 3 वपारी मेळटा आमकां. पयली वपार जावन आसा सांडलोलो नाणो. सांडलोलो नाणो, एक जाणटे बायलेचो नाणो सांडलो आनी नाणो सांडटोच सोदता ती. सोदतोच खुशाल जाता आनी शेजाऱ्यांक आपयता आनी म्हणटा म्हजो नाणो मेळ्ळो, म्हजे पयशे मेळ्ळे, येयात खुशाल जायात म्हजे बरोबर. दुसरी वपार जावन आसा विचीत पूत, प्रॉडिगल सन. थंयसरूय हो पूत सांडलो, बापाचें घर सांडून गेलो आनी पूत सांडलो. पूण मागीर सोयराना येता आनी म्हणटा कितले मानाय म्हजे पायचे घरांत काम करतात, फुकट जेयतात आनी हांव हिंगा उपाशी मोत्ता. कसलें जिवीत हांवें सोदून काडलें. हांव पोतून वेतलो बापाशी आनी म्हणटलो हांवें चूक केली, म्हाका बोगोस. आनी तिसरी वपारी आमी आयज वाचल्या ती. न्हंय शेळयो आसल्यो, गोवळी राखूंक गेल्ले कोणी एक सांडली आनी सांडटोच तो सोदूंक भोंवता आनी मेळ्ळी म्हणटोच हांदार मारून तिका हाडटा. शेजाऱ्यांक सांगता म्हजी सांडलेली शेळी मेळ्ळी, म्हाका पोर बी दियात. आनी हे समोरमणी कोत्ता. तर पिणान बांदू हे 3 वपारी जेजू दवरता आमचे मुखार. आनी वपार चडशी सांगली ताणें फारिज्यांक आनी धर्मशास्त्रांक. फारिज्यांक धर्मशास्त्रांक जे आपण प्रमाणीक म्हूण समजताले. आमकां गरज ना देवाची, आमी सगळें कोत्ता, कायदे पाडटा सगळें कोत्ता, आमकां देवाची गरज ना. हे न्हय म्हणटा ते. पूण एक पातकी जो मानून घेता हांव चुकलो, हांव सांडलो, देव ताचे सोदीक वेता. देव सोदूंक भोंवता ताका. देव सोदूंक भोंवता भिणन बांदून आनी सोदूंक भोंवता आनी मेळ्ळो म्हणटच खुशाल जाता. घेवन पावलो रोमकाराची चिटीन बरयता, बोरवांसो आमकां फटयना विशय ह्या वर्साचो. बोरवांसो आमकां फटयना आनी बोरवांसो आमकां फटयना म्हणटच देवान आमचो इतलो मोग केलो. कोण आपणाच्या बऱ्या इश्टा पासत जीव दिता, बऱ्या मनशा पासत जीव दिता. पूण देवान पातक्यां पासत जीव दिलो, दुस्माना पासत जीव दिलो. आमी दुस्मान आहले देवाचे. आदायाचे पातका उदेशी आमी दुस्मान जाले देवाचे. आनी ह्या वेळार देव आपणाची मंडावळ कोत्ता पुताक संवसारांत धाडून. आनी पुता संवसारांत धाडून ही सोयरीगोत पोतून हाडपाक. जेजू कुर्सार मेलो आनी सगळ्यांक आमकां बापासो एकठांय केलें. आमी प्रमाणीक मनशां जालीं. न्ही फकत प्रमाणीक मनशां जालीं, आमचे भितर हो आत्मो घालो देवान आनी आत्मो घालून आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं. आनी आयज आमच्यान देवाक बापा म्हूण उलो करूंक जाता. तितलो मोग भिडांत बांदूं देवाचो आमचे सगळें. हो मोग जायते भासांनी कोडीत जाला. जे मनशांक जेजू दिश्टी पडला काळजाचें मोग करात. आमी तर आल्तार पडत जाल्यार हो आल्तार ह्या आल्तारा बराबर वचना तुका, तांचे बसना तो. कित्याक बसना ते भाशेन करूंक ना तो. पूण ही परब जायते लेट सुरू जाली. खंयच्याय गरजांनी वचुया, म्हणजे नावेलीची गरज तेच भाशेन आहा, सायडीन आहा. पूण तांचे बराबर बसना. हे आल्तार घातले जे काळजाचे, जेन्ना सांगलें जेजून म्हजें देवसांव सुरू करा.
म्हज्या देवसांव सुरू करात. पातकां मनशाची पातकां चड जाल्यात. फारीकपण दियात, पातकाचें फारीकपण दियात. तर आयच्या नामेंगात सरेकटें जाल्यार आमी अनुपकारी जाल्यार देवाडलें आमचे सगळें काम केलां. आमी अनुपकारी जाल्यार वेळांत बांदून. आनी आयज जेन्ना इतलो मोग देवान आमचें सगळें केलो, आपणाच्या एकलेच पुताक आमचे पसत दिलो. दुस्मान आहले तांकां प्रमाणीक केले आनी देवाचीं भुरगीं केलीं. आनी हो तो देव आमकां सोदूंक येता. आनी पयस गेले जाल्यार रोखडो सोदूंक येता आमकां. इतलो मोगाचो देव तो. तर आयज आमी देवाक वाखाणुया, आर्गां दिवया. सायबाय देवळ्या जपा तुज्या काळजान आमचें सगळें केली. आमी आमचें घराचो बेजमेंत कोत्ता तेन्ना, पयले घरान भितर सरता तेन्ना आमी जेचे काळजाचें सायबणीचे काळजाचें हें पानेल आमी दोत्ता. कित्याक आमचें घर ताच्या काळजाक, जेच्या काळजाक आनी सायबणीच्या काळजाक आमी भेटयता. जेन्ना भितर सरता तेन्ना तेच्या काळजाक, सायबणीच्या काळजाक भेटयता. आनी वर्सां वरोस हो भितर सरला तो दीस आमी उगडास करता. तर ह्या देणे आमकां मागुया आनी उपकारी जावया देवा सगळें आनी हो मोग आमी मोगान फारीक करुया. उबे रावया आनी बार्थ उच्चारुया. सतमंतान मागपाचो वेळो ही आमची मागणी थोडी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या हातान घातलेल्या हिंडाक देवाच्या उतराच्या चोरवान आनी पवित्र संस्कारा वरवीं सासणीक जिविताचे वाटेर चलोवंक व्हरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या देशाच्या फुडारांनी सगळ्या नागरिकांचो एकवट सांबाळच्या खातीर कसलोच वेगळो चार करिना जावंक आनी निटीन दर एकल्याक आपली सत्या जियोंक सोंपेपण फावो करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या गोराब्यांनी मोग, शांती आनी एकवट अदीक वाडोवंक आपस्वार्थीपण आनी गौर सोडून दिवंक, बोगसणें घेवंक आनी दिवंक, आमच्या कुटुंबाचे संबंद थीर करूंक आमकां मोगाचें कालीस फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी आमच्या जिवितान मोगाचें गोवाय जावंक, सदांच बरें तें विचून काडूंक आनी वायट पयसावूंक खास तरेन आमच्या पेल्याचे बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां उदार आनी मोवाळ जेजूच्या काळजा सारकें कालीज फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. स्वर्गीचे बापा, तुवें सांगलां म्हज्या नांवान दोगू तेग एकठांय जातात, कितें मागूंक हांव तांचे मदें आसतलों आनी मागलां तें हांव दितलों. तर हेच मनान ही मागणी आमी तुका उबारल्या तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C6, page number 30, C6.
म्हजे भाव भणिंदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. जेजूचे आनी आमचे बापा पुताच्या आज्ञा पाळून हे कोटाच्या शांतीचे कोणा गोवा चोवडान दाका सरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जाय ते कोण्याचो एक उंडो आनी जाय ते दाका सरो आमी करून घेता. ती जेची कुड्या रगत घेतल्या आमा समेज तांचे शांतीन आनी मोगान सपून एकूट जावचो कोर. क्रिस्ता आमच्या स्मिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय दोनेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलो आसून आमचे खातीर आपणे आपलो जीव दिलो. उगडले ताचे कडवडांतले व्हांवले रगत आनी उदक जिवीत दितेल्या संस्काराची पविसोबेक फुटले जोर. सोडवणचे जोरेन संतोशान ताण बागुंच्याक आपले विदलोले काळजान सरवणा सगळे मनशांक आपयता. देखून दूतां भक्तां सांगात निरोतरी आमी तुझे स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार पोरल्या तुज्या गोंयकारां. बापा कोरोस तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुळे रगत आपलीच कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हटलें,
तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटूया. पापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळ्यांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुळार गो शिवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची जेजूच्या काळजाचें देवसांव करतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजूरवी त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरगोंदन आनी भयभूव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सरोंद्राच्या मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका म्हूण वायटांतली सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंड्राक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शानोत रेखता. तर आमकां सुदारका कुतीं सर पातकांनी सुटोय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ जो शेत राजवत चलयताय
सासनांच्या सासनाक स्म्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ओ जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडट. हे शिडीचे जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली. रोखडेंच व्हांवलें रगत आनी उदक. प्रार्थुया. देवा, आमचे बापाय प्रितमोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरी सिंबावर्त मोग आमचे काळजांनी पेटय. अशें तुजे पुता जेसुशें आमकां उदीक उदीक ओडून घे आनी आमचे भाव भयणी सवें तो कोराच येता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करून आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. किरीत आमची बॉल मॅक्स आनी हांव तुमकां म्हणटा हॅपी फेस्त. तेची काळजाची तयारी केली आमी परबेची आनी आयज ही परब आमी कोत्ता. मोग आहा आमकां ताचो आमकां आमचो मोग आहा, ताका आमचो मोग आहा. आनी आमच्या घरांनी हें देवस्थान चलतालें आमी ल्हान आसतना. दर शुक्राराक जेचे काळजाचो तेस आमी कोत्ताले. चालू उरचें म्हणून आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेऊया R14 पेज नंबर 182 R14.